आमी आसात चांदेल फकीर फाट बाने ह्या रोडाक आसात. काल एक धक्कादायक इन्सिडंट घडल्या. इन्सिडंट अशें आसा की विलवडे महाराष्ट्रा हांगातलो ऋषिकेश दळवी 20 वर्सांचो तरणाटो आणि तांची फॅमिली हसापूर पेडणे हांगा रावताल्या आपल्या भयणीक मेळपा खातीर आयिल्लो भाव परत घरा पावलोच ना. तरी आपणाक लेट जाता म्हणून भावबीज जाल्या उपरांत ओवाळणी जाल्या उपरांत ऋषिकेश जो आसा फुडें वयता म्हणून आपली स्प्लेंडर घेवन फुडें वचा आसतना हांगा जे वडाचें झाड आसा त्या झाडाक गाडी मारल्या. गाडी मारपाचें कारण ताका अंदाज आयलो ना. काल वादळाचो जो पावस आशिल्लो त्या वादळाच्या पावसान ताका अंदाज आयलो ना आणि तिणी गाडी व्हरून त्या वडाच्या झाडाक मारलो आणि ताका मेजर जो इंजुरी जाल्या ते तकलेक मार बसले, हेडाक मार बसल्या कारणान ताका हॉस्पिटलान व्हरा आसतना ताका मरण आयलें अशें तें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. ते टू व्हिलरीन वयतालो. अच्छा. आनी ती फाटल्यान इतके हेका आपटल्या बरोबर फुडें कितें जालें तें आमकां कांय खबर ना. ओके ओके. आनी आमकां ती आतां कळ्ळी बातमी सकाळी. ओके, तुमी वचून आयले जाता. आतां वचून येयले. बरो भुरगो बरो आसलो, बरो गुणाचो, म्हणजे दोनूय घरा कुटुंब सांबाळी सारको. तो भुरगो एकटो, तिची एक भयण आसा. एकलोच तो घरांत? हय एकटो. आनी असो तेची आवय कश्ट करून त्या भुरग्याक वाडयल्लो. हेका फुडें वचोंक जाय म्हणून तो टू व्हिलर घेवन येयलो. आनी तेचो मामा, म्हाजी ती भाची, ते सगळी फॅमिली फाटल्यान येयली. तांकांच तो गावलो हांगा. ते भाच्यान कितें केलें, कोण पडलो म्हणून गाडी थारयल्या बरोबर आमचो बाबू मुगो म्हटलो. अरे हां, जे घडल्या ते आमी तुमचे फुडें हाडीत रावतले. पळयत रावा प्रुडंट मिडिया.